सगळे आम्ही उभी राहून मिसाची सुरवाती गायन गाऊया. तुझे कुटुंब एकठांय जाता A306 पान 20 A36 पेज 20. बापा आमचो धुवो करताय, आमचे मोदेची जेजू गाठाय, मोगोल कोणी वासाको आपले जीवित तुका भेटो. तुझे कुटुंब एकठांय जाता, भावात विश्वास मोगू जाता. 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 Someisang Diu Barodisiu, Mai Magasiukar, Aiche Misak, Aje Misantami Matukitasana, Domingos Fernandes, Aje Basodami Maguia, तसेच मागूया आज आपलो वाढदिवस समारंभतेले बसत जुआम फेर्नांदीस नायरेले मरोड आपलो 88 वर्सांचो वाढदिवस समारंभता. ताका बरी भलायकी आनी देवाचो आशिर्वाद ताचेर पडून आपली जाणटे पिरायेर देवाचे आसनेचो भोगूंक पाव मागुया. तशेंच मागुया केलन एलियास फेर्नांदीस हे आमचे बरी बसत तांचेरूय देवाचो आशिर्वाद पडूंक आमी मागुया. आमची भयण मार्गरीदा फारिया सांतिस्मो वाड्यांतली चल्ल्या, तिचे बसत मागतना तिचे गोच्चांक हें दूख भावार्थान मनान घेवंक मागुया. आनी तशेंच मागुया इशादी कुन्या हॉस्पिटलांत आसा नोमशींतले किनारा कामत किनारा, ही सुद्दां कुन्या बरी भलायकी आनी पेकोवणीचो हात ताका मेळूंक मागुया. तशेंच मागुया आज आपल्या घरांनी सायबीणमांची भेट आसा त्याच्या घरांत किरीत देवाचो आशिर्वाद तांकां आनी ताच्या घराब्यांतल्या सगल्यांक वांगड्यांक बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. भयणी भावांनो, हे पवित्र रितीन बरे भशेन वांटो घेवन आमची पातकां उडकून घेवन देवाचे आनी एकामेकाचे भोगसणे मागुया. हांव पातकी स्वर्गदार देवाक तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून जनान विचारून वायट गजालीन बरें सुरू हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गोड अपराध. ह्या पासोतान घेवन सदांच पावले सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. Saka
प्रार्थुया आमची एक एकल्याची इंजेसावा गरजो बापाक उबारया. आमची पिळेवंत बोवां बसत मागुया, हॉस्पिटलांत आसलेल्या बसत मागुया. घरांत जाणटे पिरायेक लागून एमिसांत आपल्या घरांत रावन वांटो घेतिल्ले बसत मागुया. सौर पदवेदार आनी सासणांच्या देवा, आमचो बाबार्थ बरोवंसो आनी मोग चोडय आनी तुवें बासायलेलें तें जोडूंक आमकां फाव जावच्याक तूं फरमायताय ताचो मोग आमचे काळजांनी पेटय. आमचे सुम्याचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येतान राजवट चलयता सासणांच्या ससनांक. आमेन. बागयोन पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, क्रिस्ताक मान दिवचे खातीर एकामेकाक खालती रावात. बायलो सोम्यांक कश्यो आपल्या घोवाक खालत्यो रावंक जाय. कित्याक जसो क्रिस्त कुडीचो मुणगे पवित्र सोबेचो सोडवणदार आनी मस्तक, तसोच घोव आपले बायलेचें मस्तक. आनी जशी पवित्र सोबा क्रिस्ताक खालती जावन आसा, तश्यो बायलो आपल्या घोवाक सोगटान खालत्यो जावंक जाय. पोतिनो, क्रिस्तान पवित्र सोबेचो मोग केलो आनी तिचे खातीर आपलो जीव दिलो. तशेंच तुमी तुमचे पोतिनींचो मोग करात. तिका पवित्र करूंक उदकाचें स्नान दिवन आनी सोप उचारून ताणें तिका नितोल निर्मोल केली. आपणा मुखार मोहिमेन पोलजोलीत कोत ओ मिरी नासलोली ओ असलें कितेंच नासतना, पूण पवित्र आनी निश्कोलूंक तिका करून दवरचे खातीर ताणें अशें केलें. हेच पोरी आपलो मोग कोत्ता तसो पोतिने आपल्या पोतिनींचो मोग करूंक जाय. आपले पोतिनींचो मोग कोत्ता तो आपलोच मोग कोत्ता. खंयचोच मनीस आपले कुडीचो द्वेस करिना, पूण ती पोसता आनी तिचो बरो परामर्श कोत्ता. क्रिस्तूय पवित्र सोबेताय तशेंच कोत्ता, कित्याक ती ताची कूड आनी आमी तिचे जिवे सांदे. देखून दादलो आपले आवय बापायक सोडटलो आनी आपले पोतिनींक एकवटतलो आनी तीं दोगांय एक जातलीं. ह्या गुटाक खोल सोजमोनी आसा. क्रिस्ताक आनी पवित्र सोबेक तो सोंबोन जाता म्हूण हांव सांगूंक सोदतां. म्हणटूच तुमचे मदल्या कोण एकल्यान आपलो मोग कोत्ता तसो आपले पोतिनींचो मोग कोत्चो आनी पोतिनीन आपल्या पोतीक मान दिवचो. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराची भोक्ती कोत्तात ती कोरेंच बागी. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पराची भोक्ती कोत्तात ती कोरेंच बागी. सर्वेस्पराची भोक्ती कोत्तात ती सदां
ताच्या मार्गात चलतात ती खरेंच बागी. तुज्या हाताच्या कोश्टांचे तुका खावंक मेळटलें. तूं सुकेस जातलोय आनी तुजें सगळें बरें जातलें. जबाब: सर्वेस्पराची भक्ती करतात ती खरेंच बागी. तुज्या घराच्या वणटी भितर सुफोल दाकाचे वाली पोरी फुलतली तुजी गोरकान. जैतुनांच्या फांत्या सारकी तुजे भोंवती जेवणाक बसतलीं भुरगीं तुजी. जबाब: सर्वेस्पराची भक्ती करतात ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यांक असलें बाग फावो जातलें. सगळ्या तुज्या जिवितान सियोनान तावन सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं. सुकेस जाल्ल्या जेरुजाल्यान तुज्या नातरां पुत्रांक पळोवंक तुका फावो जावं. जबाब: सर्वेस्पराची भक्ती करतात ती खरेंच बागी. उद्गाराक उबे रावया. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या दुनिया, हांव तुका दिनवासतां, कित्याक सर्गींच्या राज्याचे गूट तुवें ल्हानांक उक्ते केले. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सगळ्या. जेजून म्हळें, देवाचें राज कित्याक सारकें म्हणचें, खंयचे वस्तूक हांवें ताची सोर करची, तें सांसवांच्या बियां सारकें. एका मनशान तें घेतलें आनी आपले पोरसांत रोयलें. मागीर तें वाडलें आनी ताचें व्हड झाड जालें आनी वाऱ्यावेल्या सुकण्यांनी येवन ताच्या खांद्यांनी वस्ती केली. ताणें आनीक एक सांगलें, देवाचें राज कसले वस्तूक सोर करूं तें अशें. एके बायलेन आमटें घेतलें आनी 3 मापां पिठांत तें पुरलें आनी सगळें पीठ फुगलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. भयणी भावनो, आज तुमी सगळीं हांगा मिसाक आयल्यान आनी इगोज बोल्ल्या, बरें दिसलें. तुमचे कितें देवाचो आशिर्वाद. आमी फाल्यां पेपे सुगू साहेबांची परब करतल्या ह्या देव मंदिरांत. तिच्या आश्रयाखाल अदीक आमी जियोंक आनी हे भाशेन मिसा भोंवतणी आमचें क्रिस्ती जिवीत वाडूंक खेरीत भाशेन मागुया. Eucharist is the source and summit of Christian living. Source and summit. आनी आमची आख्खी क्रिस्ती जिवीतूच मिसा भोंवतणी आसा. आनी देखून तुमकां सगल्यांक पळोवन आमी खुशाल. आयचें देवाचें उतर दोनूय वाचपां आमकां जायतें कितें सांगतात. पयले वाचपांतलें एकूच सांगूंक सोदतां. भाग्यवंत पावलू तुमी जाणा जावंक जाय, 2000 वर्सां आदीं बरयतालो. आतां आमी जायतें एमेन्सिपेशन ऑफ विमेन म्हणून जाणो आनी कितें जाणो. पूण एक गरजेचें, तुमचे मदले जण एकल्यान आपलो मोग करताचो सो आपले पोतिणीचो करचो आनी पोतिणीन आपले पोतीक मान दिवचो आनी पोतीन आपले पोतिणीक मान दिवचो न्हू. भाग्यवंत पावलो तशें सांगिल्लें. पोती आनी पोतीण दोगांय एकाच पावंड्यार आसा. दोगांयनी
भास दिता तेन्ना पाद्री विचारता तागेले एकामेकाचो मोग करूंक एकामेकाक मानान लेखूंक तुमी तयार आहात म्हणटच मान दिवप न्हूच फकत गोरकांनी आपल्या गोरकाराक पूण दोगांयनी एकामेकाक मान दिवंक जाय एकामेकाचो मोग करूंक जाय आनी लोकणीक जिवीत बाबा भयणीनो एक व्हडलो गूट marriage is a mystery and Paul wants to explain why it is a mystery. Just like church and Christ, that Christ loved the church and died for the church. Why? It will always remain a mystery. And so also for a man and a woman to live under one roof, understanding one another, जाय ते पासियन्स जाय दोन भाशेची आमची भावना चिंतना जायते फावटी अपब्रिंगींग हें सगळें मनान धरून तरी आसतना सांगाताक जिवंक अवघड मॅरेज इज टू लिव ऑन पिन्स म्हणटा इंग्लीश भाशेंत म्हणजे सगळ्यो गो कॉन्स्टंट एडजस्टमेंट्स एकामेकाक समजप अवघड जायते फावटी देखून भाग्यून पावलो म्हणटा लोकणीक जिवीत एक मिस्टर एक गुटाक खोल समजुनी आसा क्रिस्ता आनी पवित्र सोबेक तो संबंद जाता म्हूण हांव तुमकां सांगूंक सोदतां कितें लोकणाचो संस्कार आनी क्रिस्ताक आनी पवित्र सोबेक संबंद जाता जस्ट लायक Christ died for all of us. And in spite of our coldness and indifference, Bhagyun Pap Sahib, Gowli Pap Sahib amcho Bhagyun Bap Francis in no encyclical Ujwala Kaduk Dilexit Nos to Muntalo 350 वर्सां जालीं जेजू ते माद्रीक दिश्टी पडल्यार मार्गरेट मॅरी आलकोक फ्रांसाच्या एका गोंयतान तो तिका दिश्टी पडटालो वयर कोरात आनी आपलें दर्शन तिका दितालो 350 years जाली हे घडणीक आनी तिचे उद्देशी जेजूची काळजाची भोक्ती सगळे संवसाराक शिंपडूंक पावली पाप साहेब म्हणटा मॅन हॅज लॉस्ट इट्स हार्ट मनशाक काळीज ना आयज मनशाची काळीज इतलें निबोर जालां गोट जालां वी आर लिवींग इन अ हार्टलेस वर्ल्ड आनी कुटुंबांतूय पयलीं आय लव यू लव मी आय लव यू म्हूण जाय ते कितें लादीन करतात मागीर सगळीं लादीन काबार ऑरा प्रो नॉबिस काबार लादीन बिकॉज स्लोली वी लूज हार्ट to live as husband and wife. And मागीर समाजांतूय तेंच पाप साहेब म्हणटा let us look at the heart of Jesus. He loves us, He loved us, and He will always love us. In spite of all our indifference and coldness and rejection, तो आमचो मोग करीत आसा. Dilexit nos. These words are taken from letter of Paul to Romans chapter 8 verse 37. कोणाच्यान आमकां देवाचे मोगास आशिल्ली पयस करूं येता भाग्यून पावलो कोणाच्यान कित्याक ताणें आमचो मोग केला जेजून आमचो मोग केला आनी आमचे पासत मेला He died for us. So much He has loved us. He has loved us. Dilexit nos. काय बरी पाप साहेबाची ही उतरां आमकां सगळ्यांक आयज आमी घरा वयता आसतना भाव भयणीनो बुकरून आमच्या घरांत आमचें घर आमचें कुटुंब जावंक जाय मोगाचें मंदीर एवरी होम शूड बी अ टेंपल ऑफ लव देखून आमी कुरासांव जेजूची व्हडली पायणेल घालतले आतां ती पायणेलां नात आनी आमी ना मोग काळीज एक खुणा मोगाची देखून पाप साहेब म्हणटा
जेजू दिश्टी पडलो हे भाग्यवंत सिस्टरीक सांगलें तूं तरी म्हजे काळजाक मान दी, तूं तरी म्हजे काळजाक परब कर. हें काळीज मनशाचो इतलो मोग. आयज आमी घरा वयता आसतना हो संदेश घेवन आमची कुटुंबां जरी तर मोगाची मंदिरां जालीं, एकामेकाक मान रेस्पेद आनी एकामेकाची भावना वळखुपाची मंदिरां जालीं, there would never have been any divorce, separation, annulment, nothing of that sort. Man and woman are made for one another, but important is the heart. We have become heartless in the family, in the neighborhood, and in the society. Pap Sahib Mata, let the humanity have the heart to love. It's slowly losing its heart, Pap Sahib Mata. It's slowly losing its heart towards humanity, and especially towards husband and wife relationship. हें गुडूनूक भाव भयणीनो आयज आमी सांत कोतकोत्यान मागुया. बेठून एक आमी गायन गावया. C4 आसा जेजू पान 19, C4 page 29. आमची पातकां धुवन काडून निर्मळ काळजां तुका भोगूंक देवा आनी मनशा मोदें सदां करून शांती करून. आसा जेजू तुवेंच दिलो भुरगो तुजो. आसा जेजू तुवेंच दिलो भुरगो तुजो. उडती दुकां आसली तोंडां वावराचो गांव तुका भेटून संवसार सगळो उबार व्हरून तुजे मुखार बाबा करून. आसा जेजू तुवेंच दिलो भुरगो तुजो. आसा जेजू तुवेंच दिलो भुरगो तुजो. भयणी भावांनी आमचें बलिदान सर्पोद्वेदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. तुमच्या दादले बलिदान आपल्या मानान आनी मोहिमेन आमच्या आनी पवित्र सुविचाराला सर्वेस्वर मानून घेव. मोहिमेवंत देवा आमचे बापा, तुका आमी भेटयता त्या देण्याची तुजी दिश्ट घाल. अशें आमचे सेवे वरवीं तुका अदीक मोहिमा आमी दिवंक पाव हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पोद्वेदार आनी सासणांचे देवा, सर्वकाळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रुचलो, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं दयेन ताका सोडयली. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी थोर मोहिमा वाखाणटात. तांचे संगती आमचेय ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. Holy, holy, holy. Dolbarazo, sorvesvor tu. Holy, holy, holy. Dolbarazo,
poraci nawijeta, eta takaso. Usorgi, dukaso izo. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड, तुमचे बसत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूस ताणें कास घेतलो. तुका नव्यान दिन बसलो. ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातूंतलें पियात. तुमच्या रगताची कास, नव्या आनी सासणीक करोराचें रगत. पातकेंचें भक्षणें मेळच्याक तुमचें बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें बारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट परगटुया. Gesù melo, Gesù ci volsolo, Gesù noveletolo. बाप्पा जेजूच्या मन्नाचो आनी पुराजीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सरुणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापाक, कार्दिनाल फिटनेरी आमच्या गवळी बापाक, सिम्याव ताच्या आदेरी गवळ्याक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वडय. पुनर्जीवनपणाचो भरमासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे चवथींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया करून आमी मागता. अंकवार मारी देवाची मायर संगाती तिच्या पोती झुजे भाग्यून धरून धुता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां बाणपदी तांची संगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुतावर. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू जाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवीदार बाप्पा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक Amen. आमच्या सर्वंडारान आमकां आबा बापा म्हूण बापाक मागणी करूंक शिकयला. भोव करून आमच्या घरांनी एकामेकांताय समजिकाय, ससनिकाय, मोग आनी एकामेका सगळे मान दिश्टी पडून आनी आमची कुटुंबां पवित्रायेची आनी मोगाची मंदिरां जावंक बरोबर म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र, तुजें राज येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता, तशींच आमची पातकां बगोस. आनीक आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यात
आमी बरो मनशानूच विकता तर आमकां तुजी उदार ककुतीन स्वरुपात कंदी सुटोय आनी सुराखदांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना तुमी जेजू क्रिस्ता तुजे दोन दुतांगळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमचे पातकांचेर न्हय तुजे पवित्र विचार बावरताचे दीस घाल आनी जिवशे प्रमाणे तिका शांती दी तूं सिका एकवटान सांबाळ तुजी येता राजवट चलयता ससनाच्या ससनांक आमेन जिवन जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमची ककलूत कर देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमची ककलूत कर देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. देवाची शेळी संवसाराचे पाप करतली जेजूच्या जेवणांत आतां वांटून घेतिल्ली आमी सुभागी सगळ्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली कोमयाच्या वेळार आमी गायन गावया डी 30 आनी 2 मोगा वांटप पान 60 आनी 4 डी 32 पेज 64 देवा उदोर मोगान घेताव देवा उडो मोडून वांटाव तशेंच आमकां फावो जाली एरुदेणी वाटून आमी जाता बाबा भुरगीं तुजी जाता गोरी बाबळ सोगली जाता बाबा भुरगीं तुजी जाता गोरी बाबळ सोगली मोगा वांटो जाता पिसान सोडटा घरान सोडटा गांवान दोंडो मोसले पेटोवनेचो उजवाड आमच्या जिविताचो जाता प्रितेर साक्षी दिवो जाता स्वर्गार सोदोस तुजो जाता प्रितेर साक्षी दिवो जाता स्वर्गार सोदोस तुजो उगीक लागोन पिडेक लागोन बावळ रोटाक दुखी बुडून चलया आमी संवसार फुलून दुका पोसून कारजा पोसून गोरचे वतान पारगून नेसून बोरमाशाची दिवली भेटो गोरचे वतान पारगून नेसून बोरमाशाची दिवली भेटो
प्रार्थूया. जेजूच्या आनी आमच्या भोवमोगाल बापा, तुज्या पुताच्या जेवणांत तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी आमचें मन काळीज दादोस केलें. हेच काळजान तुजो आनी सगल्यांचो मोग करूंक आमकां शिकय. अशें मोगाच्या जिवितांतल्यान स्वर्गराज्यांत सोंपून न्हय, होच मोग आमी समरुंबूंक आमकां आदार दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बांबडीनो फाल्यां आमची परब पेरपेसुगू साहेबांची परब 10वो बुधवार. मीस सांजे 5:30 जातलें. 5:30 वरांचेर मीस. आनी पावस ना जाल्यार आमी धाकटुलें पुरसांव काडटले. मागता आमी सगळीं एक कुटुंब कसो ह्या फेस्ताच्या मिसांत वांटो घेवया. फादर जोकीम फेर्नांदीस SVD फादर आनीक मार्सेल इगोर्जीन तो वावर करता. तो आमचे बरोबर आसतलो. देवाचें उतर परगटूं. आनी 31 तारखेर ऑक्टोबराचो निमाणो दीस आमी सगळीं आपआपल्या वाड्यांतल्यान हांगा येतले. आनीक 6 वरांचेर इगोर्जेंत मीस जातलें. 6 वरांचेर इगोर्जेंत मीस. आनी मिसार फादर कॅनेथ टॅलिस एपिस्कोपल विकर सावथ गोवा तो देवाचें उतर आमकां परगटतलो आनी सायबिणमांची भक्तीची आमकां समजणी दितलो. म्हणटच हे दोनूय दीस आमी बरे भाशेन वांटो घेवया. दोनूय आखतांनी 5:15 5:15 सांतीस मोयतालें वाड्यांतलीं भाव भयणां एकठांय जावन इगोर्जे भायर तेस करतलीं. आनी जेन्ना दुसरो लोक येता आमी सगळीं तांकां जॉयन जातले. आनी मागीर इगोर्जेंत 6 वरांचेर आमी मीस सुरू करतले. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. एकामेकाचे मन मोगान आनी मानान जियोंक तुमकां जेजू नांवीन धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मिसाच्या शेवटाक गायन गावया. स्वादीक तुजें नांव मारये. T53 पान 225. T53 पेज 225. स्वादीक तुजें नांव मारया, मोगान उजाळटा. भुरग्या पोनाकार मारिया, काळजांत तें सांबाळटा. सुवादीक तुजें नांव मारिया, मोगान उजाळटा. भुरग्या पोनाकार मारिया, काळजांत तें सांबाळटा. Maria, Maria, odorgit moja tora, urbizor moja ognia, omor bandar moja karza. Maria, Maria, odorgit moja tora, Urvezor moja